आयज मुद्दम हांगा सकाळी फुडें तुमकां आपोवपाचें एकमेव कारण म्हणजे आमी सगळे जाण जाणा गोंयान जो हीट वेव चालू आसा आनी ह्या हीट वेवन जी स्कुलां चालू जाल्ली आसा, जर फाल्यां खंयच्याय भुरग्याक सनस्ट्रोक जालो किंवा गरमे खातीर आनीक कसले जर हेल्थ इश्यूज येयले तर तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो, हो एक प्रश्न सरकाराक आनी एड्युकेशन मिनिस्टराक. जर लोकांच्या भुरग्यांचो हेल्थाक काय इश्यू जावपाक जायना तर जर हो जी गरमी आयज जी चालू आसा गोंयान, तुमी पळयता दनपार जायसर 37-38 पर्यंत पावता, ही जर खंय कंट्रोलान येई पर्यंत जर भुरग्यांक सुटी दिली तर खंय तरी भुरग्यांचे जे हेल्थ इश्यूज आसा ते कमी जातले आनी आयच्या म्हारगायेन जे गरीब पेरंट्स आसा तांकां डॉक्टरा कडेन व्हरपाचो तेंचेर पाळी येवची ना हेजो विचार करून सरकारान ही जो गरमेचो जो हो एक हे येयल्लो आसा तो कंट्रोलान येई पर्यंत सुटी दिवची अशी माझी मागणी आसा सगळ्या गोंयकारां कडल्यान. बरं, म्हाका सांगो हीट वेव म्हणटा पळय तूं, कोणी अनाउन्स केला हीट वेव आहा मगो? हीट वेव पळय तुमी जाणा 27-28 पर्यंत 38 पर्यंत वयता. पण हीट वेव अनाउन्स कोणी केला? हीट वेव अनाउन्स कोणी केलेली ना, पण आयज जी तुमकां आनी आमकां जे भोगता हेच्या कारणान आमी स्वता एक विचार करूंक शकता भुरग्यांक कितें भोगोंक शकता ते. एक माणुसकी म्हणटा ती आसता न्ही, प्रत्येक गजाल जर आमी ऑफिशियलीत गेले तर जावची ना. माणुसकीच्या नजरेन तरी ह्या गोष्टीचेर सरकारान विचार करचो आनी टेम्परेचर नॉर्मल येईपर्यंत भुरग्यांक सुटी दिवची अशी माझी मागणी आसा. तुम्ही म्हटलं माणुसकी ह्याच्यात तुम्ही एक ॲडव्होकेट, त्यांना कोर्टान वयता तेन्ना माणुसकी घेना, तेन्ना ते एव्हिडन्स घेता, तो तेजेर तुम्ही कितें म्हणटा? पळय, कोर्टाची गजाल वेगळी आसा भावा म्हाज्या. हांव उलयताना कितें उलयताना आयकून घे. तूं जेन्ना तुजे आनी म्हाजे भुरगे येतले पळय, तांकां जेन्ना हे त्रास जातले तेन्ना आमी एव्हिडन्साक रावतले. ओके, तुमच्या आयकून जर सुट्टी दिली आणि फाल्यां कोण कोर्टान हांव म्हणटा कितें कायमची सुटी दी म्हणिना न्ही, हांव कायमची सुटी दी म्हणिना. जर फाल्यां कोण कोर्टान गेलो तर गव्हर्नमेंटान कितें म्हणू, आपण माणुसकीचेर दिले म्हणून? पळय, सगल्यांक माणुसकीचो ज्ञान आसा, सगल्यांक जी आयज हीट वेव आसा हेजी जाणीव आसा. ह्या आदारान हांवें एक माणुसकी म्हणून रिक्वेस्ट केलेलो आसा. पण तुवें सीएमाक जावं कोणाक लेटर केला एज्युकेशन ना, डिपार्टमेंट? हांवें अजून कोणाक लेटर करूंक ना. ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव हे सगल्यांक ही मेसेज पावोवंक सोदतां. हांवूय जाणा ऑफिशियली हे करेक्ट ना, पण जर आमी भुरग्यांच्या हेल्थाचो इश्यू केलो, ल्हान भुरगीं आसा आयज त्यांच्या फाटीर 10-10 किलोचे वजन आसा, हेजेर जर आमी सगळ्यांनी विचार करीत तर खंय ना खंय तांकांय बी एक रिलॅक्सेशन गावचें ही माझी मागणी आसा. पण स्कुलान ऑलरेडी आता बेगीन सोडपाचें हें केलां. एब्सोल्युटली करेक्ट भाव म्हाज्या, बेगीन सोडपाचें हें केलां, पूण हांव म्हणटा दनपार जसो एक जालें 38% येता, हेजेर जर मातसो जर तुमी विचार करीत तर खंय ना खंय त्या भुरग्यांची काकूट करपाची आमचें कर्तव्य ना. इवन सुटी दीत न्हू, सिलेबसाचो पोर्शन आसा तो पेंडिंग उरतलो, तेजेर तुमचें म्हणणें कितें? पळय, कोरोनान खुबसो पोर्शन पेंडिंग उरलेलो तरी भुरगीं पास जालीं मरे. पळय, दॅट इज नॉट अ क्वेश्चन. हांगा हांव माणुसकीच्या दृश्टीन भुरग्यांच्या हेल्थाच्या हितून पळय म्हणटा. फाल्यां आमी हे जर सगळे घेवन आयले तर फाल्यां भुरगीं जर सपोज जर कोणाक प्रॉब्लेम भुरग्यांक जाले तर ते गरीब पेरंट्साचें कितें? ते खंयच्यान हाडटले पयशे आनी आपल्या भुरग्यांक डॉक्टरां कडेन व्हरतले? हेजेर बी सरकारान विचार करपाक जाय. सिलेबस इज नॉट अ ओनली क्वेश्चन. फाल्यां भुरगीं शिकणारी शिकून पास जातलीच, सिलेबस पडनाचो खंय वचना, सगळो सारको उरता. हांव म्हणटा थोड्या दिसांनी पावस पडटलो आनी टेम्परेचर नॉर्मल येतलो, तो पर्यंत तरी ह्या भुरग्यांची काकूट करची अशी माझी मागणी आसा.